दोनपारच्या उजवाडा सारको जातलो अशें इजाईस प्रवादी आमकां सांगता. ह्या पिराचीत काळांत पातोक सोडून देवाचो लक्षिलो संबंद जोडूंक आमी तोजवीत करुया आनी करूंक आमकां तेच बापाचो आदार जाय. तर हे पवित्र मिसाचे भेटेंत बरे भाशेन वांटो घेवन बरेपण शिंपणावपी आमी जावंक आदार मागुया. तशेंच मागुया फाल्यां आमच्या गोंयांत दर एके फिरगोजेंत वॉकिंग पिलग्रिमेज आनीक जायतो वेंचून काडिल्लो लोक सांकवाडे वेतलो. थंय बीश साहेबा सांगाताक 6:30 वरांचेर सकाळीं मीस जातलें. मागुया ही वॉकिंग पिलग्रिमेज आमकां एक एकल्याक आदार दिवंक, आमी देवाशी पोत्तून येवंक, आमची जिविताची यात्रा देवाशी वचूंक सुरक्षीत जावंक. काळजांत तांदूक दोतल्यांक बोगसणी दिवंक तुका बापान धाडला. सुमया काकुतकोर, सुमया काकुतकोर. तूं आमकां आमचें जिवीत बदलूंक, नवे जिविताची वाट धरूंक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. थांबून आसतना तूं आमकां तुज्या उतरान आनी जेवणान पोसताय. सुमया काकुतकोर, सुमया काकुतकोर. सोर पदवीदार दिव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा कोनबाळे बापा, आमच्या अशक्तायेचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी तुजे पदवेदार हाताखाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. इजाईयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी झूम मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारशात, भुकेल्ल्यांक खावंक दिशात आनी खोंतवलेल्यांक बुजवून दिशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दोनपारच्या उजवाडा सारको पुरजोळटलो. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, तुमचो आत्मो धादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घोटाय दितलो आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकीं जातलीं, कदींच चुकून वचना तसली जोरी सारकी. आदीं गोट्टान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात, आदल्या बुन्यादींचेर नवीं घरां उबीं करतल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयल्लो सुनवार तुमी माडयना जाशात आनी त्या दिसा वावर करिना जाशात. सणवाराक तुमी संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराक भेटयलेल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसा वाटेक लागना जाशात, तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सवें तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देसांच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां. देवाचें उतर हे. देवाचें म्हणूपकार. आमचो जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव धोळडिरो, विस्वाशी हांव चाकर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावतां, जीव राख म्हजो म्हाका निवार. जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. तुजे बगोर ना देव म्हाका,
म्हजी तूं कोर दया सायबा. दिसभर तुकाच उलो मारता. काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. ओत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घालता सायबा. जबाब: तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. जबाब: तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. उद्गार: पातक्यांचें मोर म्हाका नाका. आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलेलें म्हाका जाय. म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोबया. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वसूरदाराक मांडवेर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान यो. आनी सगलें सोडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. 2 शाश्ट्यांची आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिजेवांनी आनी ताच्या 2 शाश्ट्यांनी गुणगुणूंक ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूरदारां आनी वायटोव्यां बरोबर तुमी कित्याक खातात आनी पियेतात? पोर्तिपाळ करून जेजून तांकां म्हणलें, बऱ्या आसलोल्यांक न्हय पूण वायटेकारांक की वैजाची गरज. हांव सुगुणी मनशांक आपोवंक न्हय, बोगोर पातक्यांक ताणें आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणांनो, प्राचीत काळांत आमी आसां. प्राचीत काळ देवाचे कुरपेन वाडपाचो काळ. प्राचीत काळ न्हवसरणेचो काळ. प्राचीत काळ पातोक सरून देवाचे वेंगेन येवपाचो काळ. Lent is a season to break down what is unholy and build up in the graces of God. आमचो देव मोगाळ आनी काकुत्सार. कोण तरी बरोवपी अशें म्हणटालो, If there are 100 steps between you and your God, you just take one step and God will take rest 99 to be there for you. समजुया तुज्या आनी तुज्या देवा भितर 100 पावलांची अंतर आसा. तूं पयलें पावल मार आनी उरलोली न्हय जेजू पावल मारतलो आनी तुका आपली मोगाची वेंग तो मारतलो. इतलो की आमचो देव आमचो मोग करता. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी अशेंच कितें पळयता. जेजू लेवी नांवाच्या एका 2 शास्त्राक आपयता, म्हजो पाटलाव कर. आनी सगलें सोडून तो जेजूचो पाटलाव करता. जेजू म्हणटा, कम फॉलो मी. एंड ही लेफ्ट एवरीथींग टू फॉलो जीजस. सगलें सोडटा. कितें सोडटा? आपली व्हडविकाय तो सोडटा. आपलें दोंगेपण तो सोडटा. पयशांची आस तो सोडटा. राग तो सोडटा. दुस्मानकाय तो सोडटा. एके भाशेन पातोक तो सोडटा आनी जेजूचो पाटलाव तो करता. लेवी एकदम खुशाल जाता.
आनी एक समारंभ तो करता, एक जेवण तो करता, अशें आयच्या शिवर्तमानांत तांकां मेळटा. पूण फारिस्यो आनी धर्मशास्त्री गुणगुणटात, म्हणटात, तुमचो धोनी वायटोव्या बाराबर जेवणाक बसला. पूण जेजू जाप दिवन म्हणटा, बोऱ्याक न्हय पूण वायटेकारांक वायट आसात आनी जीं बरीं नात तांकां की वैजाची गरज. आपूण पातकी जी आपण आपलें जिवीत बदलूंक सोदतात तांचे खातीर हांव ह्या संवसारांत आयलां. इतलो की जेजू पातक्यांचो मोग करता. पातक्यां सोबें बसून तो तांकां वळखून घेता. तांच्या जिवितांत तो भितर सरता. तांचे मोदें तो मिसळ जाता आनी तांकां पातकांतलीं भायर सोडूंक जेजू आदार दिता. आयज जेजू म्हाका आनी तुमकां उलोवता, म्हजे फाटल्यान यो. म्हजो आनी तुजो जबाब जेजू कितें काय? ह्या प्राचीत काळांत आसतना जेजूचो ताळो आमी आयकुया. वायट करण्याचो उपास आमी करुया. पातोक पयस आमी करुया आनी जेजूचे वेंगेंत आमी रावूंक ह्या मिसा बलिदानांत आल्तारार येतल्या जेजू लागीं कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. अशें जावं. भेटोवणेक आमी गायन गावया. वेदीचे उंड्या सवे C40 पान 40 C43 पेज 46. वेदीचे उंड्या सवे आमची काळजां दवरता. भयणी भावानो, हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमचे बापा, हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाखाणण्याचो योजन तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर आनी काळजांतान आमी सदांकाल तुजो मोग करूंक निर्मी. हें आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन हे मिसांत आमी उगडास करुया. फादर आंतोन कोत्ता हो आमचो याज्ञीक भाव, जो सांतिनेज इगोर्जेंत वावुरतालो आनी आतां बायणा वावुरतालो. काल सांजे अंतरला. ताचे पासत मागुया स्वर्गीच्या बापान ताका आपल्या पुता जेजूच्या संस्कारणीच्या यज्ञीकपणांत वांटो दिलेलो मिनिस्टिरियल प्रिस्टहूड. तो स्वर्गीच्या बापाच्या गोपांत आसूं. ताचे बरे वावराची मोजरी देवान ताका दिवंक खेरीत भाशेन ताचे पासत मागतना ताचे गोच्या पासत ताचे फामिली पासत मागुया. तांकांय देवाची बुजवण. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद बेदार आनी सासणेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोनवण दितना उगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. तेच जेजू देशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार
तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मिळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखेपरी तुमी चेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्यवन धर्मदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. बांबडीनो जेजू मांडवीर बसयल्ल्या 2 वसूलदाराक आपयता. जेजू आपूण पावल मारता आनी लेवीचें एकूच पावल ताका जिवीत बदलूंक आदार दिता. सगळें तो सोडटा, जेजूचो पाटलाव करता. जेजू खातीर आपलो जीव खर्चिता. आमकां एक एकल्याक धाकटुलें आमचें पावल आमकां सासणीक जिविताक पावयता. तो जेजू आयज आमकां आपल्या जेवणान पोसून आमकां एक एकल्याक ताचो लागशिल्लो पाटलाव करूंक ताचे संबंदान जिवंक आमकां आपयता. तो ताणें शिकयलेले मागणे म्हणून बापाचो आदार मागून आमकांय पवित्रायेन बोर म्हूण मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची भक्तां बगोस आनी आमकां ताळणीत पळोवन दिवं नाका सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबर शान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपांतली सुटय आनी सर्वाख्यांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक मुळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसार लेवीक दोन वसूलदाराक आपल्याचो पाटलाव करूंक आपयतलो जेजू आमकांय आमची असोक्ताय सोडून आपलो पाटलाव करूंक तो आमकां आपयता बरें शिंपडावन आमच्या जिविताचो उजवाड फांकारूंक तो आमकां कुरपा दिता जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी क्रिस प्रसादा बेडार आमी गायन गावया जिविताचे उदक जिविता चोंड D23 D23 पेज 60 जिविताचे उदक 비오교체 तारेल्यार 지위다서 우노하루 가우교체 부게ल्या르 암소봇노 따네라 두카비무 아셰다 암소봇노 부게라 두카가우 가오네다 암소봇노 I'm so
प्रार्थूया. देवा आमचे दयाळ बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान आमकां उदीक गोठाय मेळ्ळ्या. हे जिणेंत गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता ते अमोलीक देणे जेजूचें जेवण सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सोमया वरवीं. आमेन. बांबडीनो फाल्यां आमची वॉकिंग पिलग्रिमेज उपकार मागता सगळ्यां लागीं आमी चलून येवया आनी बरे भशेन मागणेच्या वातावरणांत आपापल्या ठिकाणारसून चलून येता आसतना गायनां करून तेस करून ह्या मिसाचे समारंभांत वांटो घेवन आख्खे पवित्र सभेच्या एकचारांत ही वॉकिंग पिलग्रिमेज आमी यशस्वंत करुया. मागुया सांकवाडे जमा जातल्या भाव भयणांक जायती तयारी केल्या थंय वचूंक ती सगळी बरे भशेन जावंक मागुया. फाल्यां आमचो पयलो पास जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ 5:30 वरांचे मिसार जातलो. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्राचीत काळांत वायट करण्याचो उपास करून मागण्यांत वाडून वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. उपकार जेजूक आमचे मोदी उपकार दिवंक देंबे घालुया. नवरांपुऱ्यान आमी ही भजण चालू दवरतले. Sacramenta Mogacha Jesus Sacramenta मोगळा जेजू ह्या उंड्याच्या रुपा काल तूं आमचे वेदीर आसाय म्हूण थीर बावरतान आमी सोत मानता. कांय घडयो आदीं तुका आमी आमचे काळजान घेतला. स्वर्गांतान देंवलेलो जिवो उंडो तूं सासणीक जिवीत दितलो
बापाचो स्वर्गावेलो उंडो तूं म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता. काल्तिकायेन आनी व्हडा बाबार्थान आमी तुका पोरनिपात नमस्कार करता. ह्या आयच्या दिसाच्यो सकाळच्यो थोड्यो घडयो तुज्या सांगताक सारूंक जेजू तूं आमकां आपयताय. न्हूच फकत आमकां तुज्या जेवणान तूं पोसताय, पूण आमच्या जिविताची वाटेर तुजो सांगात आमकां दिताय. संवसार सोरोपर्यान हांव तुमचे सांगता आसा म्हूण जाणूं जायात. वात्सुऱ्यांचो सांगाती तूं. हे संवसारी आडकोळीमध्ये जिविताच्या आव्हानांमध्ये जिविताच्या तुफानामध्ये तरेतरेच्या प्रश्नांमध्ये जेजू तूं आमकां सांगात दिताय. तुफानां उपरासतात तेन्ना तूं आमकां म्हणटाय भियेनाका, हांवूच तो. आज लेबीचे भाग्योन मातेवाचे आपोवणी नियाळटना तूं आमकां एक एकल्याक आपयताय तुजो पाटलाव करूंक. म्हजे पाटल्यान ये मातेवा कितलेंच पुरो जालें सगळें सोडूंक, आपली दान दौलत, आपली गिरेस्तकाय, आपलो मान सगळें कितें तो सोडटा. मोगाळ जेजू आमच्या एक एकल्याच्या जिवितांत जे जे वस्तूंक आमी पांग मारून आसा ते सोडून तुज्या खोल संबंदान जियोंक तूं आमकां आपयताय. ह्यो घडयो तुज्या सांगताक सारतना तुजेच पवित्र आत्म्याचें बोड आमकां दी. आनी जिविताचे दर एके घडयेक जेजू तूं आमचे सांगताक राव. आयच्या दिसाक दुसऱ्याच्या जिवितांत इल्लो हांसो हाडूंक, बारान शेपलेल्यांक तांचें जू मोडूंक, आमच्या घरांत शेजाऱ्याक सरभोंवती दुसऱ्यांचें जिवीत ओडू करूंक आमकां तुज्या मोगाची हातयारां कोर जेजू. फाल्यांची ही आमची चलून वचपाची यात्रा करतना आमच्या जुजेबाजा भाशेन आमी दुसऱ्यांक बरें करपाची यात्रा चालूच दवरूंक
आमकां तुज्या आत्म्यान बोर जेजू